गोंयांत घरां दुकानां फोडपी चोरांचो आतां देवांच्या पुरातन मुर्तेंचेरूय लक्ष। सत्तरींतल्या झाडांनी वाठारांत आशिल्ल्या बसवेश्वर महादेवाच्या देवळांतली देवाची पाशाणां चोरयेक गेल्यात। 16 पाशाणां चोरयेक। आता ह्या वेळार जेन्ना भाविक झाडांनी ह्या वाठारांनी गेले तेन्ना देवळांत आशिल्ल्यो 16 मुर्त्यो ज्यो आसा ह्या 16 मुर्त्यां भितर गजलक्ष्मी जिका आमी केळबाय म्हणटा, महिषासूर मर्दिनी जिका आमी सातेर म्हणटा आनी दोनूय वाट्यांनी नाग स्वरूप आसपी जी ब्राह्मणी देवी आसा आनी हेर जे लोक दैव आसा तेंच्यो मुर्त्यो ज्यो आसा त्यो त्या वाठारांतल्यो नानपयत जाल्लेल्यो आसा। शिवलिंग जे आसा, बसव्यो आसा, नंदी आसा, हे सगळी प्रतिकां जी आसा ही ह्या वाठाराचो इतिहास सांगपी संचित आसा आनी हे पुराय हांगासल्यान नानपयत जावप ही एक भयानक अशी गजाल आसा आनी सत्तरीच्या ऐतिहासीक आनी पुरातत्वीय दायजाक हाच्या उपरांत जायत्यो अरिश्टां निर्माण जातली। आता ह्या संदर्भात वाळपय पोलीस स्टेशन जे आसा थंय तक्रार दाखल केल्लेली आसा। श्रावणी सोमाराक जेन्ना शेजारच्या गांवचे लोक थंयसर अभिषेक करपाक गेल्ले तेन्ना तांकां कळून आयलें की ज्यो पाशाणी मुर्ती ज्यो एकीकडे हाडून दवरलेल्यो त्यो मुर्त्यो सगळ्यो गायब आसा आनी तेंच्यांनी येवन मागीर ताबडतोब कांय लोकांनी येवन वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट रेजिस्टर केल्ली आसा अननोन पर्सनाच्या नांवार आनी फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। ह्यो ज्यो पाशाणी मुर्ती आसा त्यो सगळे बसवेश्वराचे जे स्थान आसा, जे मुर्ती आसा, लिंग आसा ते एक कडेन आसा आनी ते देवूळ बांदून काडलेलें आसा आनी बाकीच्यो ज्यो मुर्ती आसा त्यो सगळे वेगवेगळ्या जाग्यार आसल्यो तर ते गांवकारांनी आनी कांय लोकांनी येवन एकीकडे हाडून दवरलेल्यो, पण ह्यो मुर्त्यो आयज गायब आसा। सत्तरीच्या स्टुडंटा खातीर कल्पेश गांवकर।